IIT कित्याक विरोध करता ते आपल्याक कळना व तांची मानसिकता कितें आसा तीवूय आपल्याक समजना। बौद्धीक लोकांनी थोडो विचार करपाक जाय। आमी कटमगाळ दादाक मानतात, पांयां पडटात, पूण IITक विरोध करप हें गोंयचें दुर्भाग्य। हातूंत गोंयचें भविष्य आसा म्हण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयल्यात। RDX स्क्वेअर ब्युरो रिपोर्ट। IIT कित्याक विरोध करता खबर ना आनी IITक विरोध करता त्यांची मेंटॅलिटी कितें आसतली ही म्हाका कळना। म्हणजे म्हाका दिसता की इंटलेक्च्युअल लोकांनी थोडोसो विचार करपाक जाय की हय की आमी म्हणटा की कटमगाळच्या दादा आमी कटमगाळच्या दादाक पांयां पडटा, बट तेज्या खातीर आमी IIT नाका म्हणप म्हणजे हें दुर्भाग्य आसा गोंयचें खरें म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार। आनी IIT सारकेलो इतको जाणा आमी गव्हर्मेंटाच्या स्वताच्या लँडात इंडस्ट्री पीपल शूड ऑल्सो कम फॉरवर्ड, कारण हे फ्युचर गोंयचें भविष्य हे हातूंतल्यान आसा। फाल्यां सकाळी गोंयचे भुरगे जेन्ना आमच्या IITंतल्यान पास आवट जातले ते यंग एंटरप्रिन्युअर जाता आसतना आमकां दिसतले। म्हणून आमकां सातत्यान दिसता की हांव त्यातून चड उलयना, सहज म्हज्या तकलेंत उलयता उलयता विशय आयलो म्हणून आतां हांव न उलयता वचूंक शकनाशिल्लो म्हणून हांवें सांगलें।